विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनलाच्या सकड वीक्षक वर्गात तांकां नमस्कार. हांव सुष्मिता आचार्य आनी आयच्या आमगेल युवा साधक कार्यक्रमांतू आमगेलोटू एक असल अतिथी आसाची कोणाल अचिवमेंट्स आमगेल गांव आमगेल सगळे समाजाक एक कीर्ती हाडला. जून 2019च्या DNB एमर्जन्सी मेडिसिन एग्जामांतू हायेस्ट मार्क्स स्कोर केलेल खातीर हांकां राष्ट्रपती पुरस्कार मेळ्ळा. हांगेल नांव डॉक्टर रचना भट. डॉक्टर रचना तांणी आज आमगेलोटू आमगेल्या स्टुडियोंत आसाची. नमस्कार डॉक्टर रचना. वर्ल्ड कोंकणी सेंटर टीम तर्फेन हांव तुमकां आमगेल्या स्टुडियोक स्वागत करता. सो रचना, हाऊ डज इट फील हें एक अचिवमेंट केलेल खातीर? तुमगेल फर्स्ट रिएक्शन कसो आशिल्लें तुमकां कळटान की यू हॅव स्कोर्ड दीस मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट म्हणून? फूड एक पटी सांगेल म्हणकेची देर वॉज अ लॅग म्हळ्यार ह्या रिजल्ट अनाउन्स करचे पयलीं फूड एग्जाम 2019 जालेला आनी कोविड आयल्या निमित्त मध्य एक व्हडले लॅग आशिल्ले नंतर तांणी रिजल्ट 2022 आतां पयर जून तो अनाउन्स केलेलो. सो फर्स्ट ताचे म्हाका एग्जामा बगी विसरून गेलेले अँड कडेरी एक दोन पटी डबल चॅक करून मस्त खुशी जाला. एक गोल्ड मेडल मेळ का म्हणून काश आशिल्ला. सो फायनली वेन इट एक्चुअली हॅपन म्हाका खुशी जाला. ओके, आमी आमगेल खंयचे एक गेस्टाक ह्या स्टुडियो आपयताना तांगेल एक सान इंट्रोडक्शन निमगिता ती, सो दॅट आमगेल एक ऑडियन्साक तांगेल प्रोफेशनल अचिवमेंट्स तांगेल्या वर्लल कसन अचिवमेंट्स असले ताजे एक आमगेल ऑडियन्साक सांगता म्हणून. तशीची डॉक्टर रचना तांगेल हांव अचिवमेंट्स पळयताना म्हाका तांतू खंयचे विशय सांगचे खंयचे विशय सोडचे म्हूण कळ्ळें. तांगेल प्रायेकिंत 5 वर्स चड अचिवमेंट्स तांणी ऑलरेडी केला. जाल्यार हांव एक कन्सायज रितीन आमगेल्या ऑडियन्साक तांगेल एक इंट्रोडक्शन दिवच्याक ट्राय करता. डॉक्टर रचना तांणी करंटली NCD फिजिशियन गव्हर्मेंट हॉस्पिटल उडपांतू काम करतसाची. हांगेल आनू आमगेल्या ऑडियन्साक अगेन गोतशा पुरो व्हेरी प्रख्यात डॉक्टर आमगेल्या उडपांतू डॉक्टर RN भटमाम. ही इज अ प्रॅक्टिसिंग फिजिशियन इन उडपी सिन्स द लास्ट 30 years. हांणी कल्याणपूर भट फॅमिलीच्या. तशीची हांगेल अम्मा विजया R भट. तांणी होममेकर जावन आसा ती आनी तांणी तीर्थहळ्ळी जनसाळे नायक फॅमिलींतल्यान. हांकां दोनी यंगर सिस्टर्स आसा ती अनिशा आनी अश्विता म्हणू. दोग जाणां एकलेन तिगेला BTech नीट युनिव्हर्सिटी कंप्लीट कोनात इन्फोसिस मंगळूरांत आसा आनी एकली तिगेला MSc जेनेटिक्स कंप्लीट कोरून एम्बायोमिक्स म्हूण एक कंपनींत कामांत आसा. रचना तांगेल विशय उलोवपाक जाल्यार हांणी हांगेला स्कूलिंग सेंट सिसिलीज, कॉलेज MGM आनी MBBS KMC मणिपालतुल्यान कंप्लीट केला. हांगेल MD एमर्जन्सी मेडिसिन एम्स न्यू दिल्लीतुल्यान फिनिश केला. तशीची हांणी हांगेला DNB एमर्जन्सी मेडिसिन Jan 2020 कंप्लीट केला. डिस्ट्रिक्ट गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांतू आशिपुडा हांणी असिस्टंट प्रोफेसर आनी सिनियर रेसिडेंट जावन KMC मणिपाल आनी एम्स न्यू दिल्लींत केला. तांगेल लेटेस्ट अचिवमेंट हांव आमगेल्या ऑडियन्साक सांगील म्हणके is getting the President NBEMS Gold Medal for securing highest marks in DNB Emergency Medical National Exit Exam in June 2019 session. हांकां सुमार सकड अवॉर्ड्स मेळ्ळा. हांव एक तांतू 2-3 लिस्ट करता. हांकां अमेरिकन कॉलेज ऑफ एमर्जन्सी फिजिशियन्स तांगेल तुल्यान अनकन्वेन्शनल ग्लोबल लिडरशिप अवॉर्ड मेळ्ळा ऑक्टोबर 2020. ह्या सोडून हांकां MBBS सुमार गोल्ड मेडल्स, बेस्ट आउटगोईंग स्टुडंट, सर रतन टाटा प्राइज फॉर एकेडमिक एक्सिलन्स पुरा मेळ्ळा. तशीची हांणी 5th वर्ल्ड एकेडमिक काँग्रेस ऑफ एमर्जन्सी मेडिसिन दुबईंत जाल्लेल्या एक इव्हेंटांतू फॅकल्टी जावन आशिल्ले ती. तांणी मेंबर ऑफ इंडियन यूथ डेलिगेशन थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेअर्स अँड स्पोर्ट्स टू द 19th वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ यूथ अँड स्टुडंट्स हेल्ड एट रशिया आशिल्लेची. अँड शी वॉज वन ऑफ द 12 final speakers to present the discussion to the president of the Russian Federation as part of the Indian team. So ह्या एक सान परिचय आमगेला डॉक्टर रचना भट तांगेला. सो डॉक्टर रचना, आमगेला तुमगेला इंट्रोडक्शन आमी दिला. तुमगेला 2 भयणी व्हेरी टॅलेंटेड. म्हाका ते एक क्युरियस क्वेश्चन कसं म्हळ्यार RN भटमाम कसं वखद दिता तुमकां तेग जाणाक त्या वर्ललांक वेळ मेळटवा इतले अचिवमेंट्स केलेल खातीर म्हणून? वखद म्हणना घरा एनवायरमेंट तशी हें केला. आमकां सांत तुलेनाची म्हळ्यार कसं हें करता म्हळ्यार ताका सपोर्ट एके आतां आम्म जाल्यार तशीच घरातू म्हळ्यार
एक सपोर्ट आनी ते एनवायरमेंट एक मस्त स्ट्रेस फ्री एनवायरमेंट तुमकां कसं खुश आसत करत आनी इतले अचीव करका इतले वाजू का म्हणना ते ऑटोमॅटिकली तसल एनवायरमेंट आसतना आमकां ते फ्रीडम मेळ्ळें तेदना आनी केदन स्ट्रेस ना की ऑटोमॅटिकली तुमगेले ते बेस्ट भायर येता म्हण तशी दिसता म्हाका. सो आता मी तुमगेले इंट्रोडक्शन पळयतना आमकां वी नो दॅट यू वर बॉर्न टू एक्सेल, यू वर बॉर्न टू बी अ डॉक्टर. सो तुम्ही खंयची एजा डिसायड केलेला की ना म्हाका डॉक्टर जाऊ का म्हूण सांगून आनी हाच्या बॅकग्राऊंड स्टोरी कसं ना? बेसिकली एक ऑलमोस्ट फर्स्ट पी यू तांकां सायन्स घेवचें म्हण जाल्यार ह्या कित्या म्हणून क्लियर डिसिशन नाशिल्लें. ऑलमोस्ट हाय स्कूल म्हणटना अन्ना लोटूची के हेकड तेकडे हॉस्पिटला कशी वत आशिल्ली एके आन कसं डिस्कस करता आशिल्ली घरातू एके आमगेले घर कडेन येयलेले रिलेटिव्ह सांगता आशिल्ली ती तुगेले अन्नान अशें आमकां पळोवन ट्रीट केलेलें म्हूण. सो ऑलमोस्ट सेकंड PUC म्हणटना मेडिसीन घेवचें म्हूण एक मात डिसायड केल्लेलें. तेदन अन्नाल म्हणके मेडिसीन घेवका म्हणून लेखिल्लें म्हळ्यार जनरल मेडिसीन हें जावका म्हणून. प्लस मिगेल्या फॅमिली तू विंगड केलो कजिन्स तांणी पुरो आशिल्ली ती तांगेले डिस्कस करून मेडिसीन घेवचें म्हणून डिसायड केलें. आनी कडेन सेकंड PUC नंतर गांवांतू सीट मेळ्ळें कंटिन्यू केलें. एमर्जन्सी मेडिसीन घेवचे मात्र एक चिकेची डिफरंट स्टोरी आशिल्लें. तेदन आमगेले एंट्रन्स एग्जाम म्हळ्यार सिक्वेन्शियली चिके तेदन चिके स्ट्रेसफूल पिरियड. सो ह्या एक एम्स तू कावन्सिलिंग रँक केलेलें ताजे नेक्स्ट एक आनीक एक एग्जाम बरयलेलें. सो तेदन म्हाका एमर्जन्सी मेडिसीन म्हणून एक ब्रांच आसा म्हणून गोत नाशिल्लें. सो हांव फस्ट थंय चमकलें तेदना मेडिसिनाची म्हाका सीट इजिली अवेलेबल नाशिल्लें. सो एमर्जन्सी मेडिसीन एक आसा म्हूण घेवन पळोवया कशी जाता म्हूण कडेरी एक्चुअली ते ब्रांच घेतले कुळ्ळें दॅट वॉज एक्झॅक्ट म्हगेलें मात तें कसन आयडिया आशिल्लें म्हळ्यार म्हाका डॉक्टर म्हळ्यार कशें जावका ऑलमोस्ट पुरा हाका कसन पुरा फिल्ड्साचे पुरा हाका एड्रेस कोन्न जावका एट द सेम टायम इंट्रस्टिंग एक्सायटींग केदन तांकां मॅक्सिमम मोस्ट जावका तेदन एड्रेस करूंक. सो त्या इंट्रस्ट जावन पूण तांतू कंटिन्यू केला. सो मस्त व्हड कसं ड्रॅमॅटीक स्टोरी म्हूण ना बट as anticipated and expected त्या टायमार जाता गेली देखून आतां हांगा पावल्या. सो तुमी सांगेल म्हणजे तुमगेले आनू इज द प्रायमरी मोटिवेशन. मागीर तुमकां जाय आशिल्लें लायक तुमी एक पटी वन्स यू डिसायडेड की तुमी डॉक्टर जाता ती तेन्नाच तुमकां एमर्जन्सी मेडिसीन ब्रांच यू फेल्ट दॅट दिस इज वॉट आय कनेक्ट टू म्हणून. आतां रचना एक डॉक्टर जावका जाल्यार एक विंगड खंयचें करियर चूज करत जाल्यार देर हॅज टू बी पॅशन. बट एक डॉक्टर जावचें म्हणटाना यू हॅव टू बी पॅशनेट बट ॲट द सेम टायम एक ना म्हणशी एक सिरियसनेस आसता बिकॉज यू आर डीलिंग विथ पीपल्स लायफ अँड पुरा जना गोतशील म्हणजे इट्स अ व्हेरी लॉंग कोर्स मस्त टायम लागता. देर आर लायक मस्त एग्जाम्स आसता तुमकां बरोवच्याका. हॅज देर बीन खंयचे मोमेंट वेर यू फेल्ट डिमोटिवेटेड ना म्हाका जायना म्हाका मस्त कष्ट आई वॉन्ट टू गिव अप म्हण न्ही बट मस्त कष्ट हांव लेकिनकिंत चड कष्ट आसा. सो तसल खंयचे मोमेंट्स आशिल्ले की ऑर यू नो इफ यू हॅड तसल मोमेंट्स तुमी कशें ओवरकम केला म्हूण? हां नॉर्मली कसं जाता म्हळ्यार डॉक्टर म्हणटना आमकां सांगता पळय तूं सेकंड PUC एग्जाम क्रॉस केलें जाल्यार लायफ चिल्ल एके 10th एग्जाम क्रॉस केलें जाल्यार तुगेलें ह्या म्हूण तशी डॉक्टर जातना तशीच थँकफुली फस्ट आमकां हांव जॉयन जातना म्हाका तें तितलें हॉट प्रोसेस म्हूण गोत नाशिल्लें. सो दॅट वॉज वन थिंग वीच प्रॉब्ली केप्ट मी गोईंग. आत्ताच जाल्यार आनी कसं म्हणचें आतां तेदन MD करका ती म्हणून एक MD नंतर DM असो अपास इतलें हें आसा म्हूण गोत नाशिल्लें. सो पळयतना एक सान गुड अशी ओके ह्या क्रॉस केलें जाल्यार टायप फेज. म्हगेल लोएस्ट फेज आशिल्ली म्हळ्यार मोस्टली MBBS जावन एंट्रन्स एग्जामाक कसं जाल्यार म्हळ्यार आत्तां कशी जालां म्हळ्यार MBBS जॉयन जातना तांकां एक एंट्रन्स एग्जाम म्हूण एक आस ताजे खातीर तांणी फर्स्ट इयरात उलयन प्रिपरेशन स्टार्ट करता ती. आमगेले टायमार तशें नाही आशिल्लें तूं MBBS करी इंटर्नशीप म्हणटना तूं हगूर एंट्रन्सा बागी थिंक करूं जाल्लें म्हूण. बट वी वर इन दॅट ग्रे झोन म्हळ्यार ह्या टायम तुलेन त्या टायमार ट्रान्झिशन टायम. सो देर वेर फ्यू पीपल म्हळ्यार केलो जन आशिल्ली ती फूड तुलेनाची स्टार्टिंगा तुलेन प्रिपेर करून. सो म्हगेलें आतां MBBS जाल्ले कुळे फर्स्ट एंट्रन्स एग्जाम क्लियर जायनी. दॅट वॉज प्रॉबब्ली म्हगेलें कसं म्हणचें फर्स्ट हांव फेलियर म्हणा म्हळ्यार अनएंटिसिपेटेड हें ओके इतले कश्ट आसता इतले स्ट्रेस आसता म्हूण घरात व्हरत तशीच कसं जाल्यार म्हळ्यार म्हाका हें म्हूण क्लोज एक डॉक्टराल लायफ क्लोज म्हूण पळयलां स्टार्टींग फेज तुल्यान म्हळ्यार म्हगेलेची. सो अयो अशी जातवा म्हळ्यार लायक आशिल्लें
आनी त्या टायमारी चिकेची आनी केदन मेळटकी केलो जाणांक म्हणल्यार 2 वर्स जाल्यार सीट मेळना एक कितले वर्स म्हूण गोतना ऑब्वियसली तूं CA हांव CAच मस्त पुरा मिम्स पळयत आसता CA एग्जाम क्लियर कर सो आय थिंक वी कॅन रिलेट आमगेले त्या पोस्ट MBBS एंट्रन्स एग्जाम तशी आसता बट आय वूड म्हळ्यार एक मस्त सांगता म्हळ्यार ताची त्या टायमा जाल्यार तुका मेळनी तुका मेळटकी ना म्हूण स्ट्रेस त्या ना आशिल्लें आनी घरा तो अम्मान जावं अण्णान जावं भयणीन जावं मस्त सपोर्ट केला मिगेल वाज्योचे ऑड अवर्स आसतशिल्ले सो वरलेले टायमा सपोर्ट करचे आनी मिगेल केलो फ्रेंड्स आसता अखिला आनी ताणी म्हण आतां ती वर DM करता सो त्या टायमार ती जावं तिगे लक्क जावं कशी प्रिपेर करचे एक ग्रुपात प्रिपेर करचे आनी कसं एक सान शेअर कोन्न घेवचें ना गो म्हाका वर कश्ट जाता असं म्हूण सो तसं पुरो केलो सान हाजे निमित्त म्हाका तितले लो वचका जाल्यार फेज येयनी आनी विदीन 6 months नेक्स्ट एग्जाम क्लियर जालें देखून त्या म्हळ्यार एक देर वॉज लायट एट द एंड ऑफ द टनल म्हळ्यार म्हणजे तशी त्या नंतर इट्स बीन गुड प्रॉब्ली दॅट वन फेज वॉज अ लिटल लो त्या नंतर इट्स बीन गुड प्रॉब्ली दॅट इज वन फेज ऑलमोस्ट सक्कट डॉक्टर जाला तसं अँड हांव MD नंतर DM करचे प्लॅन करणे एक येवपाच थंय एक सेकंड फेज येता युजली सो आता तुम्ही सांगेल म्हणजे एवरी डॉक्टरला एक करियर और एक प्रोफेशनल और एकेडमिक जर्नींतू एक लो फेज आसताची सो आमगे लायक व्यूअर्स आंतू देर कुड बी केलो चेडू हू आर इन देयर 10th or 12th स्टँडर्ड और तांगे ल्हान अम्मा हू वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर सो तुमी तांकां सांगचे जाल्यार वॉट आर द थिंग्स दे हॅव टू बी प्रिपेर्ड फॉर कसं लागता तांणी रेडी आसका हें एक प्रोफेशन चूज करचे पुढे हां फर्स्ट ऑफ ऑल कसं जाता म्हळ्यार आतां तुगेल तांगेल कंटेम्पररीज आतां इंजिनियरींग असो एक BSc विंगड कसं केल्लें तूं असो एक फेज आसता की तूं शिकता आसता यू वील बी टेकिंग फायनान्शियल हेल्प पुरा आनम्माला घेता आसता तांणी तितले भितर अर्न करूं सुरू करता ती तांगे लायफस्टायल देर वील बी अ सडन स्विच वेन यू आर इन दॅट फेज अँड विदीन म्हळ्यार 4 years म्हूण घेतल्यार आमगेले 4.5-5 years तांकां स्टडी आसता एग्जाम दिवन सो सडनली यू वील फील ओके हांव डॉक्टर म्हूण बट इन टर्म्स ऑफ लायफस्टायल यू आर स्टील इन द बिगिनींग फेज सो तांणी प्रॉबब्ली एक 70,000-80,000 स्टार्ट करता आसतना यू वील स्टार्ट फ्रॉम 10,000-15,000 सो थंय तुल्यान स्टार्ट जाता सो तुमगेल घरा तूं आनम्मा एक तुगेल फॅमिलीचे कळना नातल्यार सडनली त्या एक सडन एक बर्डन स्ट्रेस जावं सूर जाता इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्सपेक्टेशन एक तुगेल लायफस्टायल कळ्ळें म्हळ्यार तांणी अपास एक 1-2 years नंतर सेटल जावचे प्लॅन करता तूं आनी नेक्स्ट कसन शिकचें म्हूण पळयत आसता एक खंय सीट मेळटा दॅट फेज तूं एक एंट्रन्सा प्रिपेर करतास आनी जेन्ना निमगेतन कसो करतास म्हळ्यार यू वील नॉट हॅव एन आन्सर टू से कारण आत्ताचे हान तूं म्हळ्यार MBBS टायमा तुलेनाची मस्त पुरा कसन तुका हेल्प करूक गायड करूक कोचिंग आशिल्लें देखून एंट्रन्स एग्जाम कस्ट आसा जाल्यार एक अवेरनेस आसा की कशी येता कशी फेस करका म्हूण आनी सेकंड थिंग म्हळ्यार तूं डॉक्टर जावन सेटल जावन तूं स्टार्ट करतना प्रॉबब्ली तुमगेल फ्रेंड्स जाल्यार एक अर्द लायफ जावन आसता म्हळ्यार कसं म्हळ्यार आतां कशी राबला म्हळ्यार MBBS जाल कुळे MD 3 years आसा MD जाल कुळे केलो ब्रांच तूं DM 3 years म्हूण करका जाता आनी ताजे नंतर फेलोशीप म्हूण एक 1-2 वर्स आसा सो एक कॅरियर लॉंग आसता बट इफ यू आर रियली पॅशनेट अबाउट इट म्हळ्यार तुमकां त्या करका ती म्हूण मन आसल्यार आनी कोणाले फोर्सान कर नाशी तुमकां जावन भितर तुल्यान करका म्हूण मन आसल्यार तुमकां त्या तितले वर्स केल्ले हाजे लास्टाक तुमी कसं करता पळय डेफिनेटली ग्रॅटिफायींग म्हळ्यार ताजे एक मना एक सॅटिस्फॅक्शन एक संतोष आसता आनी केल्लेलाक एक कसकीच एक भितर एक खुशी आसता एक म्हळ्यार हांव सांगचें म्हळ्यार तुमी कसकी एक इजी जावन हांव खंय की ग्लोरी एक इजी जावन लायफ वता म्हळ्यार खातीर डॉक्टर जावचें नाचे कोणकी एक तुमकां डॉक्टर जावका म्हूण फोर्स केलेले डॉक्टर जावचें नाचे तुमी ते फस्ट कोणाक पळोवन अंडरस्टँड कोन्न घेवन म्हळ्यार मध्य मस्त असो लो फेज येता आसता तुमी ते क्रॉस केल्यार अँड इफ यू म्हळ्यार ते करका म्हूण आसल्यार डेफिनेटली अ ग्रॅटिफायींग ब्रांच तशी सो तुम्ही सांगेल म्हणजे की तुमगेला MBBS करत म्हणटाना आय थिंक तुम्ही 21 म्हणटान तुमगेला फ्रेंड्स पुरा कॅम्पस प्लेसमेंट जावन तांकां जॉब मेळनासता सडनली तुम्ही पळयतात की ओके हांकां एकपटी देर इज अ लायफस्टायल चेंज सिमिलर आमगेल कोर्सांत वे CA कोर्सांत वे
आमी पळयला मोर देन द कोर्स डिफिकल्टी खंय की मेंटली चडू दे फील की ना आय एम लॅगिंग बिहायंड हांव कशें आय एम नॉट डुईंग इनफ बट द कोर्स बीट हांव डॉक्टर हाका कंपेर करूं जाल्यार इट्स अ डिफरंट फील्ड ऑल टुगेदर बट it is a similar mindset that both streams have ki maybe I'm not doing enough. Of course failure असतात CA तू very rarely की okay पुरा एकपटी जाल्ला आणि पुरा एकपटी जायनी जाल्यार तुम्ही फेलियर तशें कशें ना इट इज नॅचरल पुरा जनाक गोत आसा सो आतां तुमगेलें नेक्स्ट क्वेश्चन कशें म्हळ्यार तुमी एग्जामा प्रिपेर करतना तुमगेला शेड्यूल कशें आसता आशिल्लें बिकॉज आय थिंक तुमगेलें MBBSan यू विल हॅव टू तुमी जुनियर रेसिडेंट तशें जावन आसतात सो हाऊ डीड यू मॅनेज स्टडीज वर्क पुरा ओके बेसिकली आमगेला आतां MBBS टायम ते आमी स्टुडंट्स म्हणून तांणी कन्सिडर करता ती पोस्ट MBBS आमी कसं काम करताच का म्हळ्यार वी विल बी वर्किंग इन द हॉस्पिटल आमगेले ड्युटीज आसता ICU ड्युटीज आसता पेशंट्स आसता सो आमकां एक सेपरेट वाजूचे एक टायम म्हणून एक डेडिकेटेड टायम आसना मेनली कशें म्हळ्यार यू विल हॅव टू फायंड टायम अँड स्टडी एके आतां फॉर एग्जाम्पल तूं एक पेशंट पळयता आसतना तूं तुगेले सिनियर आल्या डिस्कस करता एके तुगेले कोणी कॉलीग आल्या तशें आमगेल्या कसं म्हणचे अनकन्वेन्शनल टायप स्टडीज वता बैसून ह्या टायमा बैसून वाजूचे ह्या टायमा क्लास म्हूण ना तांतू मध्ये एक मिक्स जावन वता पेशंट पळोवचे आनी स्टडी करचे सो MD टायमार कसनेची डेडिकेटेड स्टडी अवर्स म्हूण ना आज हांव हे पेशंट पळयला कोणाल कितें डिस्कस केलें रात्री वचून ताजे बगे वाजिल्या चिकेची हें केल्या आनी केदना फ्री टायम मेळ्ळा तेदना चिके चड वाजिल्या सो तशी देखून तशीच म्हणू कसनेची डेडिकेटेड स्टडी अवर्स म्हूण ना जाल्यार एक हांव डेफिनेटली सांगता आमगेले घरच्यांक वर आसा आनी हांव मस्त जाणां पळयला केलो जण सांगता ती ना सकाळी उठोन वाजूका 5 o'clock वाजिल्यार सकाळी 5 o'clock वाजिल्यार मात्र लायक रात्री बसचे नज्जर रात्री टायमार न्हिदोका म्हूण सो ह्या सायकल एक चेडवाले एक आसता हांव घरचे सपोर्ट एक म्हगेले फ्रेंड्स आला आनी म्हाका सपोर्ट म्हळ्यार हाजे खातीर कसो म्हळ्यार म्हाका सकाळ उठोन वाजूच चेक जायनाशिल्लें लायक आतां आमी सांगता ना मॉर्निंग पर्सन नायट पर्सन म्हणटात सो हांव रात्री जावका जाल्यार न्हिद नाशी 4-5 ते बसता वाजूचेक बट तूं म्हाका सकाळ रात्री 10 घंटे न्हिदोन सकाळ 4 घंटे उठोन वाजी म्हळ्यार म्हाका जायना म्हगेलें कॉन्सन्ट्रेशन तेदन बेस्ट आसना सो तूं त्या सकाळ वाजितल पर्सन की नायट वाजितल पर्सन म्हणून तो तुका गोत आसता तेदन तुगेले घरच्यान अंडरस्टँड कोन्न घेवका आतां हांव आतां न्हिदतना 5 सकाळी 5 जाल्यार रात्री बैसून हांव उठयतना इकरा जावचें पुरो तशी सो आतां अम्मा न एक अन्ना एक म्हगेले घरच्यान म्हगेले ते शेड्यूल अंडरस्टँड कोन्न घेना नातलेरी म्हाका एक फिक्स्ड शेड्यूल ना तूं 8 घंटेक उठोन काप पिवका हें ते हांव एक 6 म्हयने हांव म्हणना हांव वाजीत आशिल्ली एंट्रन्सा प्रिपेर करता आशिल्ली म्हणून सो तेदन हें शेड्यूल म्हगेलें मस्ती हें आशिल्लें आतां आना म्हूण मात्र म्हूण न्ही आतां घरा कोणी आयलेले तेदन वर एक गोत आसतलें ना म्हळ्यार सकाळी अयो धू अनके 10 इकरा थंय न्हिदल्या म्हूण सो तसो अर्थ कोण घेवन ना ती रात्री थंय वाजीत आशिल्ली त्या देखून न्हिदल्या त्या अर्थ कोण घेवन तुका एक ते प्रोटेक्टीव एनवायरमेंट तुका एक सेफ एनवायरमेंट दिलेले निमित्त तुका त्या एक एक्स्ट्रा करकर आसना मात ते तूं तेदन तुका फोकस कोण प्रिपेर करूं जाता सो ऑलमोस्ट सकट चेडवाल्या लायफांत असो एक आसता त्या देखून केलो जाणां हॉस्टेल सूट जायना ताकाच हॉस्टेलांत तूं तांणी कसो करता म्हळ्यार रात्री 10 घंटे लायट ऑफ करून न्हिदोका सकाळी 4 घंटे उठोन न्हावन वाजूका म्हूण सो त्या देखून ह्या केलो पुरो डायनामिक्स अर्थ कोण घेतल्यार ऑलमोस्ट पुरा जन तितले वाजिता ती तांणी चिकेच एक्स्ट्रा हें म्हळ्यार अंडरस्टँड कोण घेतले आउटकम विल बी बेटर म्हूण म्हाका तशें दिसचें सो तुमगेले ह्या जर्नीन तो एक फॅमिलीचे एक कंबाईंड एफर्ट एक आशिल्लें म्हणकेची बिकॉज आय थिंक तुमगेला जर्नी कष्ट बट मेकिंग इट लिटल इजियर इज फॅमिली आनी फ्रेंड्स तांणी तशी सपोर्टिव्ह असलें सो तुमी आनीक सांगिल्लें एक मल्टीटास्किंग तुम्ही करपाचीच पडता बिकॉज वाजूच्या आणि पेशंट्स अटेंड करचे आता वोटू जावच्या सो दॅट विल कंटिन्यू इवन आफ्टर तुमगेला पुरा शिकून जाल्या नंतर डॉक्टरांत शिकून जावचे म्हण ना बट एक लेवल ऑफ तुमगेले एक शिकून जाल्या नंतर द सेम टायप ऑफ मल्टीटास्किंग आसता सो तुम्ही कशी प्रोफेशनल आणि पर्सनल लाईफ बॅलन्स करतात ह्या सिच्युएशनांत ह्या सिच्युएशनात वय ऑलमोस्ट पुरा फील्ड आतू तशीच आतां हांव MD केलें 2017 2019 म्हळ्यार कोरोना म्हूण आयिल्लें मस्त जाणां ताजे बगे कसन ताका दिवचें कशी ता बिहेव करता गोत नाशिल्लें सो ता एक 2 वर्सां तूं नवें की पुरा मेडिसिन्स ताजी ट्रिटमेंट स्ट्रॅटजी येयला ते आमी अर्थ कोन्न घेवका जाता आमगेले डे टू डे प्रॅक्टीस करूंक सो मेन थींग म्हळ्यार
बॅलन्स करची चिकेची डिफिकल्ट. ॲज आय सेड अगेन फॅमिलीच अंडरस्टँडिंग बिकम्स व्हेरी क्रुशल. आतां कितकी पटी हांव आतां खंय की अम्माक म्हूण आसता आतां आमी 5 घंटे वचा म्हूण 4 घंटेक म्हगेल ड्युटी करीत जावचें जालें रे. सडन 4 घंटेक की एक्सिडेंट पेशंट येता, म्हाका येवं जायना, हें करूं जायना. सो येतना हांव लेट जाता, अम्माल कसकी प्लॅन एके घराच कसकी प्लॅन चेंज जाता. सो ताय एक. आनी सेकेंड थिंग हांव म्हगेल ब्रांचा निमित्त आतां एमर्जन्सी मेडिसीन ब्रांच कशी म्हळ्यार वन्स हांव म्हगेल ड्युटी आवर्स जाल कुळा हांव हँड ओवर कोनू म्हाका थंय तुला नोपास कॉल येवचें म्हूण आसना, कोण की नेक्स्ट पर्सन पळयतच देखून आय एम एबल टू सेट अ बॅलन्स. थोडेची हेकड तेकड आसता म्हळ्यार जनान अंडरस्टँड कोण घेतले इट बिकम्स इजी. त्याच्यात हांव घर कडेन कुळ्या कोण की कसले लेट जालें म्हूण सौल कुळ्या म्हाका थंयची वर हें आसना, हांगाच वर आसना. सो त्या आय थिंक ऑलमोस्ट पुरा ब्रांचात आसता थंयच वर आसता. सो त्या म्हळ्यार लागींच अर्थ कोण घेतले री इट बिकम्स व्हेरी इजी टू बॅलन्स. करेक्ट. आणि आता त्यावेळी कोविड जाल्या नंतर वर्क फ्रॉम होम आयल नंतर आमगेल दोग जाणाल स्ट्रीम मात्र नाही विंगड स्ट्रीमांत सेम जाला. घरकड आसता ती जन लेखतात काम ना म्हूण बट तांणी 16-17 hours काम करता ती. दे हॅव टू बी अवेलेबल ऑल द टायम. सो आतां आमगे तुमगेल्या अचिवमेंट्साच्यान हांव सांगतना हांव पळयलें की तुमी जपान नेदरलँड्स मस्त कडेन चमकले ती. आनी हांव एक इकॉनॉमिक टायम्सान की एक आर्टिकल वाचिल्लें आशिल्लें वेर तुमी रशिया चमकलेले अँड यू हॅड टू प्रेझेंट इन फ्रंट ऑफ पुतीन. सो हाऊ वॉज दॅट एक्सपिरियन्स? कसं आशिल्लें तें एंटायर इव्हेंट? दॅट इव्हेंट वॉज अ व्हेरी एक्सायटींग एक्सपिरियन्स. आनी तें मेळटा म्हूण हांव इमॅजीन करनाशिल्लें. कसलें म्हळ्यार म्हगेल एक फ्रेंडान फोर्स केलें म्हूण हांव अशी अप्लाय केलेलें. कडेरी ताजे रिजल्ट आयला म्हगेल एक MD एग्जामा 2 म्हयने फुडें आसतना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वचची की नाका म्हळ्यार 10 दिवसाचे आशिल्ले रशियाचे आमगेल्या त्या फेस्टिवलातू. तातूंत मस्त पुरो एक्टिविटीज आतू एक 100 जण चमकलेली ती. खंयच्या बेसिसार तुमी शॉर्टलिस्ट जाल्लेले तातूंत? एक यूथ डेलिगेशन म्हणून ऑलमोस्ट प्रति वर्स वता इंडियातूल्यान विंगड कंट्रीजा वता. सो तांतू केलो हांतू 20 जण, होड फंक्शन आसल्यार 30, आमगेल्या 100 जणां डेलिगेशन आशिल्लें. सो ताका एक स्पेसिफीक टायम फ्रेम हातू एप्लिकेशन घालयता. सो हाजे बगे हांव म्हळ्यार म्हणके म्हगेल लायफात म्हगेल मस्त पुरो कसं म्हणजे अचिवमेंट जाल्लेले म्हगेल निमित्त न्ही, म्हगेल सुतलेशील जणांन म्हाका त्या ऑपॉर्च्युनिटी दाखोवन दिलेले. एक कसं त्या टायमार एप्लिकेशन घालयसिल्लें. ह्या मरे तशीची म्हगेल एक फ्रेंडान म्हाका फोर्स करून एप्लिकेशन घालयसिल्लें. सो ताजे युजली ताजे टायम 6 म्हयने वता, 9 म्हयने वता, केलो पटी येता या ना. सो ते एक एप्लिकेशन घालून विसरून गेले म्हणके. बट ते आयलेले टायम म्हगेले MD एग्जामाचे 1 की 2 म्हयने फुडें. MD एग्जाम आमगे लायफाच क्रुशल. ते 3 वर्साचे आमगेले एक एग्जाम आसचे ते तूं केल्ले पास एके तूं वापस 6 म्हयने नंतर एग्जाम दिवका. सो चिके स्ट्रेसफुल टायम आसता. सो ते जस्ट त्या टायमार येयलेले. घरात वर अन्नाल चिके हेल्थ प्रॉब्लेम्स आशिल्ले तेदना. सो वचची की नाका म्हणून ते मस्त द्वंद्व आशिल्ले त्या टायमार. थँकफुली त्या टायमार फ्रेंडान वपास फोर्स करून ना असल ऑपॉर्च्युनिटी वपास या ना म्हणून पेटयलेलें. थंय ऑलमोस्ट 190 कंट्रीजाचे पुरो स्टुडंट्स आयलेली ती. आनी त्या सोची मळल कडे त्या फंक्शन जालेलें ऑलिंपीक स्टेडियमातूच. सो एक पुरो स्ट्रिमाचे आर्किटेक्चर जावो तुगेलें इंजिनियरींग, आर्ट अँड क्राफ्ट, म्युजीक, डान्स प्रत्येक स्ट्रिमाचे येयलेलें. सो हांव सायन्स मेडिकल स्ट्रिमांतल्यान चमकलेली. सो एप्लिकेशन प्रोसेस वॉज थ्रू द शॉर्ट लिस्टिंग. सो त्या ऑपॉर्च्युनिटी एक लायक ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्लें. तांतूं मस्त पुरो डिस्कशन्स करूं आशिल्लें. सो इवेंच्युअली ते लास्ट डे त्या वर पुतिना येद्राक प्रेझेंट करूं मेळ्ळेलें म्हूण ते मस्त खुशी जालेलें. त्या टायमार फायनली तेदन पुरा जणांन फोर्स करून गेलेले निमित्त एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या म्हळ्यार मस्त खूश आशिल्लें तशी. सो आतां तुमगेलो ऑफ ऑल द अचिवमेंट्स इज दीस द फॉन्डेस्ट वन? तुमगेल्या मोस्ट कसं केलो इवन इफ अ स्मॉल अचिवमेंट तुमकां व्हेरी तुमगेल्या हार्टाक व्हेरी डियर आसता, तुमगेल्या आनंदाक मस्त खुशी येवन सुच टायप खंयचे अचिवमेंट तुमगे लिस्ट ऑफ अचिवमेंट्सान तूं? ह्या एक त्या रशिया प्रेसिडेंटा प्रेझेंट केलेल्या सगळ्या मस्त खुशी जालेल्या. कळ्ळें म्हळ्यार ॲज आय टोल्ड यू वचचे पुशी फुडें मस्त
वच्चे ना म्हूण आशिल्लें थंय व्हरत अशीच थंय चमकलें तेन्ना मस्त शी आशिल्लें एंड देन त्या आमगेले डिस्कशन्स ऑलमोस्ट रात्री 11-12 थंय वता आशिल्लें ते ग्रूप डिस्कशन करूं आसता आशिल्लें सो व्हरलेले जण केलो एन्जॉय करता म्हाका दिसता आशिल्लें हांव म्हाका 10 दीस आयल्या कसं हेकड तेकड गांव पळयतना बैसून हांगा रुमा भितर डिस्कस करतास म्हणून जाल्यार फायनली त्या शॉर्ट लिस्ट जावन त्या 12 स्पिकर्स तूं केलेले देखून इवेंच्युअली सगळ्याक आम्माक जावं घरा जावं मिगेल कॉलेजाचे मिगेले HOD डिपार्टमेंटाचे सगळ्याक मस्त खुशी जालेली त्या टायमार आणि म्हाका बरें एक सॅटिस्फॅक्शन त्या 10 दीस त्या टायमार डिसिजन घेवन गेलेले कसं एक व्हड एक ट्रॉफी मेळ्ळें म्हणके जालें. सो रचना तुम्ही यू आर अ रोल मॉडेल टू अ लॉट ऑफ पीपल. आता तुमगेल रोल मॉडेल कोण म्हूण? मिगेल रोल मॉडेल मस्त जण असत एक फेजारी एक जण असत सो ताची लिस्ट हांव सांगता गेल्यार व्हड लिस्ट जाता बट डेफिनेटली आतां आन आनी अम्मा हांव फस्ट हें करता म्हळ्यार अम्माले केलो क्वॉलिटीज आसा अन्नाले केलो क्वॉलिटीज आसा सो थंय तुलना म्हाका चांग जावन आसचें जना लोट्टू चांग जावन आसचें कसं की एक असलें प्रोफेशन घेवचें एक जिवनात कशें आसता म्हळ्यार एक इन्स्पिरेशन दोगाले तुलना मेळ्ळा सो प्रॉब्ली फर्स्ट रोल मॉडेल विल बी आनू अँड अम्मा कडेरी मस्त जण आयली ती फ्रेंड्स सिनियर्स तशी. सो आतां तुमगेला आनू डॉक्टर आर.एन. भट मॅम पुरा जनाक गुर्तस तांगेला आणि हांव मेगेल अन्नाले तुला आयकल की तांणी पुढे नाटकां तू प्लेबॅक म्युझिक पुरा दिवच्या वत आशिल्लेत म्हणून सो तुमगेल वेत असेल खंयचे एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिविटीज आस की अशी रिफ्रेश जावं अन्ना लेवल तितले ना आनू म्हळ्यार हॉस्टेला आसून ही प्लेज ऑलमोस्ट पुरा इन्स्ट्रुमेंट्स गिटार माउथ ऑर्गन फ्लूट कडेरी बँजो आणि पुरो हिल प्ले ऑल ऑफ इट अँड कस की पुरतुलें आयला हांव 1-2 इन्स्ट्रुमेंट शिकल्या बट ॲज अ सायड इफेक्ट ऑफ परस्युईंग दीस प्रोफेशन चिकेची स्किल्स उणी जाला मुखार चिके सेटल जाल कडेन ओपास स्टार्ट करका म्हूण आसता. बट तुमकां फ्री टायम मेळटाना कसं पूण एक ॲक्टिविटी तुमकां फ्री टायम मेळ्ळ्यार वीच इज द ॲक्टिविटी तुमी युजली करचे एक वॉक की एक बूक वाचूच की मुवी फॅन की कशी? म्युझिक हांव पुढे म्युझिक आनी आर्ट मस्त इश्टस हांव हिंदुस्तानी क्लासिकल म्युझिक शिकलां एक थोडेची पेंटींग ड्रॉइंग तांतूची के इंट्रस्ट आसा आर्ट अँड क्राफ्ट आणि वॉक एक फ्रेंड्सा लोट अशी भोंवचे थोडे आत पास टाइम मेळेल तदन ताची. सो रचना तुमगेला वॉट इज द टिप्स टू एस्पायरिंग डॉक्टर्स यंगस्टर्स आसच्या पुरो लायक आनी के MBBS PU तुवें PCMB की PCMS घेन इनातिला ऑर पीपल हू हॅव ऑलरेडी जॉयन्ड द स्ट्रीम फर्स्ट इयर MBBS स्टुडंट आशा पुरो तांकां आनी तांगेल पेरंट्साक तुमी एक एक टिप दिवची जाल्यार वॉट वूड दॅट बी? टिप्पू दिवचे जाल्यार एक हांव सांगता म्हूण आसा भायर मस्त तुका जन इन्फ्लुएन्स करूं पळयता ती मस्त स्ट्रेस घालता ती तुमगेल वयरी एक पर्टिक्युलर पॅटर्ना तूं फिक्स जावचें सांगता ती. वन सिंपल थिंग म्हळ्यार आय एम जस्ट ट्रायंग टू रिलेट टू माय लायफ अँड गिव एन एक्झाम्पल. आतां इंटर्नशिपातू पुरा जन म्हळ्यार इंटर्नशिपात आमकां मस्त पुरो काम आसता एट द सेम टायम आमगेले एंट्रन्स एग्जाम एंड ऑफ इंटर्नशीप आसता पुरा जन म्हणटा ती ना तुमी ह्या पोस्टिंगा वचूं नाका ती हें काम कोर नाका ती हाजे बदला बैसून वाजी ती हें कर ती म्हूण. सो हांव एक कसन सांगचें म्हळ्यार आतां कोणा जाल्यारीची तुमी तुमगेल ओन पॅटर्न फायंड कोन्न घेवचें तें मस्त इम्पॉर्टंट. तुमगेले आतां स्टडी आवर्स जावं तुमकां कसल टायप सूट जाता म्हूण आतां तुका सूट जाल्यार वे ऑफ स्टडींग म्हाका सूट जायना असो पुरो तशी तुमी ऑब्वियसली सिनियर्सा लेगी विंगडे लेगी गायडन्स घेव येता खंयची बूक रेफर करका खंय तुलें सोर्स मेळटा म्हणून जाल्यार तुमगेल स्टडी पॅटर्न तुमी फायंड आउट कोन्न घेवका हें मोस्ट इम्पॉर्टंट. तुमकां खंयची टायम सूट जाता केदन न्हिदून केदन उठयलें तुमकां बेस्ट वाजूचें जाता वाजूची स्टायल आसूं पुरो केलो जन घट्टी वाजयता ती केलो जन बरोवन करता ती. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फायंड युअर ओन पॅटर्न कोणकी सांगल्या कोणकी आनेकले कसकी वर्क जाल्या म्हूण त्या तुमकां वर्क जावका म्हूण ना हाजे खातीर तुमीची अंडरस्टँड तुमकां फर्स्ट अंडरस्टँड कोन्न घेवन त्या पॅटर्न फायंड करका. सो फर्स्ट ऑफ ऑल त्या सेकेंड थिंग इज पुरा कडेन तुवें कसं ना कसं शिकचें आसता म्हळ्यार हांग म्हाका कसं शिकचें मेळना थंय कसं शिकचें मेळना म्हूण न्हय. आतां हांव गव्हर्मेंट हॉस्पिटला मिगेल सिनियर नर्स आसा तांगेले तुवें कितली शिकल्या तांगेले एक्सपिरियन्स आसा तुवें. सो कोणीय कसं सांगतना खंयचेय सोर्सा तुवें तुमकां कसके एक इन्फॉर्मेशन मेळटना
त्या निग्लेक्ट करू नका ती थंय तांणी कोणकी सांगील सम नाही हांनी कोणकी सांगील सम नाही म्हणून पुरा कडेन तुला कसन ग्रास्प करू जाता ते करती ताकडे एनालायज करून व्हेरीफाय करून तदनंतर हें करती सो MBBS आमगेले हें मोस्ट इम्पॉर्टंट जाता म्हळ्यार आमकां कोणकी एक टिचरान शिकयलें मात्र नाही तुमगेले कॉलिगाले शिकता आसता ती केलो पटी तुमगेले जुनियर्स आले की केलो पटी थंय काम करता नर्सस एके केलो पटी वॉर्ड बॉयज तांकां वरां किलकी गोत आसता आनी विंगड टीचर आसता ती सो एक सोर्सा तुल्यान मात्र नॉलेज मेळका की हें मात्र म्हूण करूं नाका ती पळयतना तुमकां कितले सोर्सा तुल्यान घेवचे जाता ते घेवन तदनंतर ऑब्वियसली व्हेरीफाय करच मोस्ट इम्पॉर्टंट आजकाल मस्त फॉल्स इन्फॉर्मेशनाचे ताजे एक पॅन्डमिक म्हळ्यार म्हणके आसता सो व्हेरीफाय करून कडेन त्या ग्रास्प करपा जाता आनी थर्ड इम्पॉर्टंट इज फॉर MBBS स्टुडंट्स ह्या PUCचे हांकां जाल्यार MBBSचे हांकां किलकी पटी पेशंट आले उरलो न्हू पेशंट आले की इंटरॅक्ट करून जस्ट टू ऑब्जर्व करून किलकी शिकू जाता सो त्या पार्ट तुमी लूज करू नाका तुमकां हाका मेजर टायम मेळचे तुमी MBBS आनी इंटर्न्स आसतना सो तुमी ह्या टायमार बरी पुस्तक ओपन करून MCQ सॉल्व करून शिकता ती म्हळ्यार तुमकां किलकी प्रॅक्टिकल नॉलेज आसना तुमकां कशी कळटा म्हळ्यार तुमी MD गेले फुडें कोणकी एक बदलची इंटर्नशिपा फुल्ल काम करून आयलेले आसल्यार तेन्ना तुमकां डिफरन्स कळटा किलकी पटी आतां रांदप आतां कसं नाही एक बुक्का तुल्यान वाजून हें करचें विंगड थंय ते इतलें स्मेल येयला कुड्या फंड घालका एके हें अशी खतखत येता अशी दिसता तशीच एक्चुअली आमगेले मेडिसीन वर तशी कांय नाही सो पेशंट कशी बिहेव करता तूं कसकी वखद दिलें जाल्यार तें कशी जाता तांगेले BP आनी हें कशी वेरी जाता तांतूं मस्त शिकचें आसता सो फ्रॉम MBBS आमकां मस्त जनान सांगला ऑब्वियसली कसं जाता म्हळ्यार एंट्रन्स एग्जाम फर्स्ट येता सो आमी ना त्या वाजूका फर्स्ट म्हूण सो बेड सायड तुमी हॉस्पिटलात तूं पेशंटा बेड सायड टायम स्पेंड करून शिकचें इन्फॉर्मेशन मेळचें मस्त वॅल्युएबल त्या लूज करू नाका ती फॉर प्रिपेरींग फॉर MCQs सो आय थिंक ह्या मेनली पुरा जना कवर करता दिसता तुम्ही सांगील टिप इट इज अगेन डॉक्टर्स हांकां आनी आमगेल फिल्डांत वे सिमिलर इंटर्नशीप करूं आसता 3 वर्स CN तो आमी वे आमगेला स्टुडंट्साक इंटर्न्साक तेच सांगचा की एग्जाम एक पार्ट ते प्रॅक्टिकल तुमकां वेन यू आर 18 to 21 तुमकां कोणकी ऑपॉर्च्युनिटी दिता सर टू डील इन अ लायव्ह एनवायरमेंट ते सिरियसली घेवन तुमी ते केल्यार I think exam वे तितले सुलभ जाता बिकॉज एट द एज ऑफ 18-19 तुम्ही लाईव्ह एनवायरमेंटांत आसता यू आर टॉकिंग टू पेशंट्स ऑर यू आर टॉकिंग टू क्लायंट्स तेदना ताजे एक वेरी वॅल्युएबल पिरियड ते तुमकां कोणी सुलभेर ग्रांट करना ती दे ट्रस्ट की ओके 18 जाल्यार वे ह्या एक कोर्स आयला जाल्यार दे मस्ट बी सिरियस म्हणून तांणी एक तुमकां रेस्पॉन्सिबिलिटी दिता ती सो तुमी ते सांगिला डेफिनेटली ट्रू अक्रॉस ऑल प्रोफेशन्स आता मुगे लास्ट क्वेश्चन ऑन अ लायटर नोट इन केस तुम्ही MBBS डॉक्टर जायना आशिल जाल्यार ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन कसं आशिल तुमगेला हांगा गोतसे डॉक्टर नायनातले इंजिनियर सो हांव 10th आसतना इन्फोसिस आमके एक म्हयनेक कसकी एक स्कुलांतल्यान एक्टिविटी म्हूण पडलेले सो हांव थंय 1 month तांगे लोटो चिकेची काम केलेलें सो इंजिनियरींग एके ताजी केलो पुरो हें सो तांत वरा इंट्रस्ट आशिल्लो मोस्टली ऑब्वियसली इंजिनियर जाता आशिल्लें दिसता बट थिंकर न्ही सायन्स रिलेटेड फील्ड सायन्स रिलेटेड फील्ड वय सो डॉक्टर रचना तुम्ही आजी आमगेला स्टुडिओ आयला आमकां मस्त खुश जाला तशीची तुमगेला वर्ड्स तुमगेला हार्ड वर्क तुमगेला एक्शन्स दे आर डेफिनेटली एक इन्स्पिरेशन टू द यूथ आउट देर सो तुमकां अशीची आनीके चड सक्सेस मेळ्ळो आमगेल्या देशाक आनीके तुमी कीर्ती हाडची तशी जावं म्हूण हांव तुमकां विश करता तशीच ह्या कार्यक्रम पळयलेल्या सकड वीक्षक वर्गात तांकां धन्यवाद ह्या कार्यक्रमाच्या लिंक तुमगेल फ्रेंड्स फॅमिली ओट्टू शेअर कर्याती आनी आमगेला YouTube चॅनल सबस्क्राईब कर्याती धन्यवाद.